सगळ्यांक मेसेज पावता आयन कितें क्लियर कट सांगला जर रिझर्वेशन फाटल्या ग्रामसभेक जालो जर ते रेझोल्युशन सायलेंस जालो ना तुम्ही डिस्कशन केला म्हणून तुका सांगता जर ती पावणी भायर काडल्या वगळे तिच्या परत घेवची जाल्यार त्या लेटर फुडल्या आघाड्याचो आपल्याला भेटता 12 उपरांत ह्या कोणाक तुम्ही ग्राम सरपंच तू ह्या करूंक माझी मागणी ह्या गावात सगळ्याला आता माझ्या ना कित्याक सांगताना बरे ग्रोसरी शॉपाक कोणाचेच रेस्ट्रिक्शन आसना आता तो जर कोण इलिगल करता जाल्यार ते काम मान्य करूंक शकता शॉपाक ग्रोसरी सोप्याचो विषय असा की आता हो जो सोपो जो चेंज असा न्ही देवस्थानाच्या बाबतीत आता विषय येयला सोप्याच्या बाबतीत तो रिलेटेड विषय असा आता विषय काय की ह्या ग्रामसभेन तो विषय घेवपाक मेळटा सोपो देवस्थानाकडल्यान घेवपाक मेळटा काय ना तो आम्ही विचारूया सरपंचाक आणि सरपंचाक विचारपाचो म्हणजे कसं सपोज ग्रामसभेक मान्य आहा काय हो विषय घेवपाक की देवस्थानाकडल्यान सोपो कित्याक इन द एंड ग्रामपंचायतीचो रेव्हेन्यू जवळजवळ 6 लाख रुपये बुडटत तर ते 6 लाख रुपये आम्ही वचक देऊया काय तो आम्ही आता ह्या सभेत विषय घेऊया की ना तो ते काय अध्यक्षान सांगपाचो हे विषय ऑलरेडी भितर आयडिया तर डिस्कशन तुम्ही सगळ्या ग्राम सभेत डिस्कशन जावं जर समोर वगळ तर परत भितर आयडिया कुठल्या ऑप्शनाक तो कंटिन्यू करूया पण ह्यो आता 6 महिन्या भितर कितके नुकसान जाताला असं तुमका दिसतालो 3 लाख नुकसान जाताला तर 3 लाख जर नुकसान जर पंचायतीचा जाता जाल्यार तो विषय ह्या पंचायतीत घेवपाक काही हरकत ना आणि असा ती रिसीडच मारू शकाना सांगले पण तिने कसं घेते सोपोचं मी म्हणाले ना तू घेतोय कसं रिसीडच मारू शकाना कळलं ना तू काय म्हणते परत सांग तू सांगते की रे यांचे म्हणणे तकले ना की देवस्थान सोपो घेतली आणि पंचायतीन हाडून दितली पैसे काय विषय म्हणतो आता जो हो 6 महिन्यात सोपो दिलो तो रिवर्ट करचो आणि परत 3 लाखा खातीर परत घेवचो असं तुमचं म्हणणं माझे तुका साधो प्रश्न आसलो जे पळय ते कमिटींग पळय दिला सोपो न्हू तेचेर कितें ते डिस्कशन जावचे आणि जाता न्हू जाल्यार आयुसून जावचे कारण सांगता तुका 7 तारखेक जी कंप्लेंट झाली न्हू शुभम सावंतवाडी शुभम सावंत तेचेर जो साइन मारलेली हा त्या कंप्लेनीच्या रिपोर्टाचेर ती भगीरथ गावकर आसा आणि गुरुदास शेट्टी यांची आसा आणि रमेश मांद्रेकर म्हणजे तुमका तिगायकर या खबर असल्या का इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा या मान्य आसा सुद्धा तुम्ही त्याका परमिशन दिली या चुकीचं आसा व्हॉट बेसिस परमिशन दिवंक ना जाल्यार तुम्ही म्हणता जर आम्ही त्याला क्लिअर दिल्या झाले परमिशन किती काय सांगला काय अडचण क्लिअर केलं हा पण अतिशय किती म्हणता तर ते मला मला नंबर दिला डिस्क्लोज कर तेका कितके नंबर आसा ईएचएन नंबर हा तेका हा ईएचएन नंबर कोणी दिला कितके आसा कितके नंबर हा 3 नंबर हा तेका आणि पंचायत कोणी दिले तेका कोणी दिले सगळं वेगळं होयच्या मेंबरान तेका परमिशन दिली ती सांगचे आता खंयच्या मेंबरान दिला फाल्यां व्हरून तो आयलँडान बांदलो आपली प्रॉपर्टी म्हणून शिवलिंग चौकडामाच्या आयलँड तिकडे नंबर दिला तुम्ही म्हणजे खिळ एक सेकंड सरपंच तेणेन मागले यायचे काढून दीत राहा
कोणे नंबर दिला म्हणटा दिले? काय? दिलो कोणे विचार न्हू. पिटाचा पॉईंट कितें काडला फाल्यां तर कपडे कुठे बांदले आयलँडाचेर बांदलं. सारकें एका हितून खंयच्या बेसिकाचेर खंयच्या कन्स्ट्रक्शन कोणी दिला तो सांग. मेंबर असले तर सांग पुढे बंद कर काट सगळे काट ग्रामसभा पुढे जावची ना. पुढे वचत नका ग्रामसभा पुढे वरप ना. एक मिनिट आम्ही ह्या ग्रामसभेत एक रेझोल्युशन घेऊया. हे आता काढूनच नका, आता हाडून येतो आणि तोपर्यंत एक रेझोल्युशन घेऊया की खंयच्याच 10(1) 17(1) आणि जे व्हडले कोणाचे प्रोजेक्ट आहे खंयच्याच परमिशन घेवचे नो. 20/1A 19/1A of Chapde Mill. 1 हे हातो मानवी घराने मानवी घालून एडव्होकेट टेल मानवी एक सेपरेट आहे त्यांचो. व्हडले इव्हेंट्स बी जातात ना हे घातला खंयच्याच इव्हेंटाक फाल्यां सकाळी आनी कसले इव्हेंट जाले जाल्यार तेका परमिशन दिवची न्हू पंचायत. In this regard, the Bamdena of Pendant Taluka is hereby directed to carry out the joint site inspection along with the official of Directorate of Mines and Geology, Kochi, Goa, and the Police Inspector of Shiroli Coastal Security Police Station in order to keep strict vigil on illegal extraction of sand and take necessary action at your end. Okay. आमची ग्रामसभेत खूपचे डिस्कशन झाले म्हणजे ग्रामसभा आपली सो थोडे गजाली अशें आसले की लोकल विशय खूप आसले लोकांचे म्हणजे आमच्या ग्रामस्थांचे विशय अशें आसले की थोड्या जाग्यार खंय परमिशनां म्हणून आनी कितें खंय तरी फेन्सिंग जाल्यार प्रायवेट प्रॉपर्टी कितें कितें हे थोडेशे विशय आसले आमचे आनी ते आमी घेवन आयज तेचे बरोबर बोसले. लोकांचो विशय असो आसा की कोणाक कॉन्फिडन्सान घेयन कोणाक खबर नासतना थोडे गजाली जाल्ल्या ते खंय रेक्टिफाय करचे पंचायतीन आनी आमी लोकां बरोबर जशें लोकांनी सांगलां पळय आमी हेजो पंचायत सरपंच आमी लोकां बरोबर सदीत रावतले आनी तांकां जे कितें डिफिकल्टी जाता गांवा खातीर खंय कितें हें जाता तेन्ना लोकां बरोबर सदीत आहा आनी जे खंय तरी रॉंग जालें दिसता विदावट परमिशन खंय तरी थोडे गजाली जाल्ले आसा जाल्यार खंय तरी आमी तेचेर एक्शन घेवन ते रिवोक करपाचें. हे तुमच्या प्रोजेक्टाचेर व्हडलो बोवाळ जालो हो तुमचो ब्रह्मा आणि सगळ्यांचे म्हणणें आसा की त्या दिसा मिटींग जाली त्या दिसा सरपंच नासलेलो आणि 3 मेंबर नासलेले आनी बरोबर काय इश्यू तो पळय ती गजाल कशी आसा की जेन्ना एज अ सरपंच कमिटीन म्हाका लेटर केल्लें की तूं प्रेजंट रावपाचो पण काही कारणां खातीर आनी इमर्जन्सी सिच्युएशन अशें नासलें की बाबा हांव खंय तरी मुद्दाम घरा कडेन बसोन नाल्यार आनी खंय तरी वचून हें आसलो कित्याक त्या राती हांव आदले दिसा सकाळी 5 वलो प्लस 2 ऑक्टोबरचे करून परत हांव भायर सरलो काही सिरियस इम्पॉर्टंट कारणां खातीर हांव हांगा पावूंक ना. बट कशें आहा लोक सांगता लोकांचो डिमांड खंय तरी तांकां दिसता की अशें हें जालें सेटलमेंट कितें जालें सगळें पूण बाबा रे बाबा पंचायतीन एज अ पंचायत कितें रोल आहा एज अ सरपंच लोकां बरोबर सदीत आहा पण पंचायतीचो कितें रोल जाता काय हेतून ते पंचायत जबाबदार धरतात लोक धरतात सगळें करतात सगळें बरें आहा बट पंचायत कितें करूं शकता पंचायत एज अ पंचायत कितें सेटलमेंट हें करूं शकता का आमचो कितें अपोज जाल्लो जावं आमचें ऑब्जेक्शन सजेशन आसलें तें आमी मांडलें पूण काही कारणां खातीर ते पावंक ना आनी तेंचो जो आरोप आसलो की सरपंच हे म्हाका तरी खंय तरी मनाक अशें दिसलें की खंय तरी एका मिटिंगेन सरपंचाक जज केलो जावं फक्त पंचायत बॉडीक जज केली जर थंय कोण गांवांत कोण भायले आसो भितरले कोण येयले कितें जाल्यार म्हाका खबर ना त्या जाग्यार कितलो लोक आसलो कितें बट हांव त्या म्हाज्या पर्सनल कारणां खातीर हांव घरा कडेन नासलो सो त्या कारणान हांव पावूंक ना. आनी सोप्याचो काय प्रश्न सोप्याचो विशय पळय कशें आगरवाडे चोपडे 2 गांव जाल्ले आसा 2 देवस्थानां सेपरेट जाल्लेली आसा आनी जे देवस्थानाचे अध्यक्ष ती कमिटी आसता पळय तेंच्यांनी लास्ट ग्रामसभेक तेंच्यांनी प्रश्न मांडलेलो की देवस्थानाचो जो सोपो आसता पळय जात्रा म्हणा आनी कसलो उत्सव जाता त्या टायमार जो कोण सोपो घेणारो आसलो तो खंय तरी अतिक्रमण करून जास्त पयशे घेतालो आनी कितें हे विशय वारंवार तेंचे चालू आसले तेंचो तो ब्लेम आसलो सो ते म्हाका तेंच्यांनी अशें हें केलें की ग्रामसभेक हे हाडले की तो वगळपाचो सोपेचो कळ्ळें सो ते मुळे देवस्थाना कडेन हें जावचें ना म्हणजे जास्त कारणान तेंचे कडेन खुबशे कंप्लेनी येयल्या अशें तेंचें म्हणणें आता देवस्थान कलेक्ट करता सोपो देवस्थान कलेक्ट करता म्हणजे आमी कितें केल्लें ऑन दॅट बेजीस ग्रामसभेक सगळ्यांचे मतीन आमी प्रश्न मांडलो अशें आहा कळ्ळें आनी जो देवस्थानाचो जो सोपो आहा पळय तो आमी वगळलो आनी बाकीचो नॉर्मल सोपो तो घातलो
पूण देवस्थानाक आतां सोंपो ना तर देवस्थानाक सोपं ना ते कलेक्ट करिना देवस्थान आपले घेतले देवस्थान आतां कशें आहा पण ते तुमकां दिना पंचायतीक दिना पंचायतीन आतां ते सहकुशीन जर ते हें करता जाल्यार ते कशें ते कायद्याची बाजू पळोवची पडटली आमी रिसीट कशें मारूं शकता कितें मारूं शकता हेजें डोनेशन म्हणून जर ते जर तांकांय खबर आहा पंचायत सोपो कलेक्ट करताली आनी ते जर आपूण म्हणून जर पंचायतीचो सहकुशीनचो सोपो हाडून दिता जाल्यार तेचेर म्हाका पळोवचें पडटलें ऑन वॉट बेजीस ताका रिसीट मारूंक मेळटली ती जर तशें जाता डोनेशन पंचायतीक ते हें करून दिता जाल्यार तेचे विचार करून हें करचें पडटलें